संगीताच्या सांगातान पर्यटकांसयत गोंयकारांनी 2024 वर्साक व्हडा दबाज्यान येवकार दिलो। गोंय हे पर्यटन थळ आशिल्ल्यान व्हडा संख्येन पर्यटक गोंया येतात। देखून कसलीच वायट घडणूक घडची न्हय म्हणून गोंयच्या पुलिसांनी लेगीत तैनात रावन सुरक्षेच्या दृश्टीन पुराय जतनाय घेतली। ह्या वेळार गोंयच्या दर्यादेगेर आनी गोंयच्या दर्यादेग वाठारांनी येरादारीची बरीच कोयंडी जाल्ली पळोवपाक मेळ्ळी। गोंय सरकारान IIT बिट्स पिलानी कडेन फॅकल्टी एनरिचमेंट इंटर्नशीप प्रोग्रामा खातीर खासा कबलात केल्या। ह्या कबलाती वरवीं उच्च शिक्षण दिवपी सरकारी तशेंच खासगी शिक्षकांक 6 म्हयने ते 1 वर्साचे प्रशिक्षण दितले, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी कबलात सायन केले उपरांत दिली। सडये शिवोलेच्या 5 पिलर इगर्जेचो धर्मगुरू डॉमनीक डिसोजा हाका म्हापशें पुलिसांनी परत एक फावट अटक केली। धर्मांतर आनी ब्लॅक मॅजीक करपाच्या आरोपा वयल्यान पुलिसांनी ताका अटक केल्या, मात अटके उपरांत ताका काळजान दुखपाक लागले। काळजान दुखत आशिल्ल्यान म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत ताका दाखल केले। बोमा गांवांतल्यान वचपी महामार्गा खातीर थळाव्या लोकांची घरां, दुकानां तशेंच ग्रामदेवतेच्या देवळाक धोको आसा। ह्या विशीं थळावो आमदार तशेंच सरकाराक सांगल्यार ते काना मनार घेनात। ताका लागून आतां देवानूच तांकां सुबुद्दी दिवची अशी मागणी करीत बोमाच्या लोकांनी थेट बोमाच्या नागजर देवाक तशेंच देव तशेंच फार्मागुडीच्या कटमगाळ दादाक देवाक गाराणें घातले। धिरयांचेर कायद्यान बंदी आसा, तरी लेगीत कांय कडेन बेकायदेशीरपणान धिरयो चलतात। दिवचल सांखळे रस्त्याचेर कारापूर तिस्क वाठारांत तर सोमारा भर रस्त्याचेर ही धिरी लागली। अर्दवरा परस चड वेळ ही धिरी बरीच रंगली। धिरयेक लागून कांय जाणांचो टायमपासूय जालो, तर वाहन चालकांचेर मात काळ आयलो। तांकां वाहन चालकांक मात कांय तेंप थंय शिरकोन रावचें पडलें।
सोमारा गोंयचो फामाद शिवोले दांडो वाठारांतलो जागृत देव श्री जागरेश्वर देवाचो जागरोत्सवाक सुरवात जाली। हो उत्सव हिंदू आनी क्रिस्तांव भाव एकठांय येवन मनयतात। देवाचे दर्शन घेवपाक भक्तांची बरीच गर्दी थंय जाल्ली दिश्टी पडटा। येता त्या 22 जानेवारी ह्या दिसा दिवचल तालुक्यातल्या गांवांनी श्रीराम भक्ती महोत्सव मनोवपाचो संकल्प राम भक्तांनी केला। अयोध्येत जावपी प्रभू श्रीरामचंद्राच्या प्राण प्रतिष्ठापना सुवाळ्याचो निमंत्रण पत्रिका आणि अक्षता वाटप कार्यावळीचो आयतारा शुभारंभ जालो। नायक नगर दिवचलच्या श्री सिद्धिविनायक देवळात जाल्ल्या सुवाळ्याक आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये मुखेल सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले। तांच्याच हस्तुकी निमंत्रण पत्रिका आणि अक्षता वाटप मोहिमेची सुरवात केली। या वेळार वेगवेगळ्या हिंदू संघटना आणि देवस्थानाचे पदाधिकारी थंय हजर आशिल्ले। नव्या वर्साच्या पयल्या दिसा गोंय राज्यांतल्या स्वयंपूर्ण मित्रांची बसका जाली। ह्या बसकेत गोंयांत जावपी आंतरराष्ट्रीय पर्पल महोत्सवा विशीं चर्चा जाली। ही बसका डायरेक्टरेट ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स ह्या विभागान आयोजीत केल्ली। ह्या बसकेत 90% स्वयंपूर्ण मित्रांचो प्रतिसाद आशिल्लो अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हाणें सांगलें। गोंयांत दिव्यांग असो एकूय मनीस उरपाक फावना जाका सरकारा कडल्यान ॲड मेळना, तशेंच तांच्या जिवितांत बदल घडोवपा खातीर जे डिवायसीस आनी हेर कितें लागतले ते मुफ्त आयोजीत करतले आनी करपाक जाय अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हाणें उलोवप केलें। नव्या वर्साच्या पयल्याच दिसा इस्रोन एक व्हडली कामगिरी केल्या। इस्रोन एक्सपोटेक्स ह्या उपग्रहाचे यशस्वी लॉन्चिंग करून इस्रोन 2024 वर्साची दबाज्यात सुरवात केली। ह्या वर्सांतली इस्रोची ही पयलीच मोहीम यशस्वी जाल्ल्यान इस्रोची तोखणाय जायत आसा। सकाळी 9:10 PSLV-C58 रॉकेटाच्या मजतीन एक्सपोसॅट उपग्रहाचे प्रक्षेपण जालें। ह्या उपरांत सुमार 22 मिनटांन हो उपग्रह जो आसा एक्सपोसॅट ताच्या थारिल्ल्या कक्षेत प्रस्थापीत जालो। हो उपग्रह अंतराळांतल्या कृष्ण विवरे आनी हेर प्रमुख प्रकाश स्त्रोतांचो अभ्यास करतलो। गोंयांत कोरोनाच्या दुयेंसान परत तकली वयर काडल्या। भलायकी संचालनालयान दिल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण गोंयांत सध्या कोरोनाचे 5 नव्या दुयेंतींची नोंद जालेली आसा, जाल्यार 57 एक्टिव्ह कोरोना केशींची नोंदणी आसा। महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे हांकां अयोध्यात रामलल्लाच्या उक्तावण सोहळ्याक आजून आमंत्रण मेळूंक ना, तशेंच आमंत्रण मेळपाची शक्यताय खूब उणी आसा।
राम मंदिराचे मुखेल पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास हाणें एक व्हडलें विधान केलां. 22 जानेवारीक राम मंदिराच्या उक्तावणाक फक्त राम भक्तांकूच आपयला अशें म्हणून ताणें उद्धव ठाकरे हांचेर टिका केल्या. फकत राम भक्तांकूच आपयला अशें ताणें म्हटलें. भाजप सरकार राम देवळाच्या राम मंदिराच्या नांवान राजकारण करता अशें म्हणप सारकें चुकीचें आसा. आमच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक सगळे कडेन मान आसा. ताणें आपल्या कार्यकाळात एक व्हडलें काम केलां, व्हडली कामगिरी केला. हें राजकारण न्हय, ही भक्ती अशें मुखेल पुजारीन म्हटलां. केंद्र सरकार बेगीनूच देशात ई-कॉमर्स धोरण चालीक लावपाचें आसा. ह्या ई-कॉमर्स धोरणाचेर गिरायक आनी बारीक किरकोळ विक्रेत्यांचेर परिणाम जातलो. किरकोळ विक्रेते आनी ल्हान वेवसायांचेर ताचो संभाव्य परिणाम समजून घेवपा खातीर प्रधानमंत्री कार्यालय राष्ट्रीय ई-कॉमर्स धोरणाची तपासणी करता. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयान तयार केल्ल्या धोरणाक लागून ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट ह्या सारकिल्ल्या ऑनलायन विक्री कंपनीचेर आशिल्ले निर्बंध उणे जातले अशी अपेक्षा आसा. ह्या प्रकरणाची वळख आशिल्ल्या 2 जाणांनी मिंट खबरां एजन्सी हांच्या कडेन उलयतना अशें सांगलें. हें धोरण निमण्या पावण्याचेर आसा आनी PMO कडल्यान मान्यताय मेळ्ळे उपरांत रोखडीच ते जाहीर करतले. लोकसभा वेंचणुकेक फकत कांय म्हयनेच उरल्यात आनी सगळे राजकीय पक्ष वेंचणुकेच्या तयारीक नेटान व्यस्त आसात. मजगतीं द गार्डियन ह्या मुखेल ब्रिटीश दिसाळ्यांत एक लेख बरयला, जाका लागून विरोधी पक्षांक निर्शेवणी येवं येता. 2024च्या लोकसभा वेंचणुकेंत भाजप सरकार घडोवपाची खात्री आसा आनी ताका कोणूच आडोवंक शकना असो दावो ह्या लेखांत केला. ह्या ब्रिटीश दिसाळ्यांत द गार्डियन ह्या मुखेल ब्रिटीश दिसाळ्यांत एक लेख बरयल्लो आसा, जातून 2024च्या वेंचणुकेंत मोदी सरकाराक कोण हारोवपाक शकना अशें तांच्यांनी ह्या दिसाळ्यांत बरयलां. अयोध्येंतली रामलल्लाची मुर्तीचेर 22 तारखेक अभिषेक जातलो. कितलींशींच वर्सां वाट पळयल्या उपरांत हें देवूळ पुराय जावपाक लागलां आनी ताचें उक्तावण जावपाचें आसा 22 जानेवारीक. ह्या सुवाळ्याच्या फाटभूंयेर काँग्रेस फुडाऱ्यांची वा इंडिया अलायन्साच्या फुडाऱ्यांच्या भुमिके विशीं मात दुबाव मुखार येता. तातूंत काँग्रेसीच्या एका फुडाऱ्यान वादग्रस्त अशें विधान केलां. काँग्रेस फुडारी उदीत राजान अशें विधान केलां जाका लागून पक्ष संकश्टांत पडूं येता. राम मंदीर बांदपाक ताणें मानवादांत परतून येवप अशें ताणें म्हटलां. ताणें ट्वीट करून अशी बातमी दिला. ताणें ट्वीट करून अशी बातमी दिला की 500 वर्सां उपरांत परतून मनुवाद येता अशें ताणें आपल्या ट्विटांत राम मंदीर वा रामलल्ला मुर्तीचो ताणें उल्लेख मात करूंक ना, पूण 500 वर्सांचो उल्लेख केलो जाल्यार ताचो मुद्दो राम देवळा कडेन वता. 2023च्या निमण्या दिसा देशभरांतल्या लोकांनी 2024 वर्साच्या नव्या वर्साक येवकार दिलो. ह्या वेळार एकमेकांक अभिनंदनाचे संदेशूय लोकांनी एकमेकांक धाडले. नव्या वर्साची उमेद संवसारभर दिसपाक लागल्या. संवसारभर नव्या वर्साची खोस मनयतना काँग्रेसीची सरचिटणीस प्रियंका गांधी वांड्रा हांणी देशांतल्या लोकांक येवकार दिलो. पूण आपल्या देशांत संदेशांत ताणें इस्रायल हमास ह्या झुजांत गाजा हांगासर मरण आयिल्ल्या लोकांचोय उल्लेख केला. ह्या विशीं ताणें ट्वीट केलें. प्रियंका गांधी वांद्रा हांणी ह्या पोस्टांत अशें म्हटलां की नव्या वर्साक आपूण आसा तशीच येवकार दिता. आमी एकमेकांक बरें मागतात, तशें आमच्या जिवितांत मोग, शांती, सूख आनी खोश आपूण सगळ्या लोकां खातीर मागता. पूण एका सायडीन हे इस्रायल हमासाचें जें युद्ध आसा ताका सुद्दां आमी तांची याद करप अशें प्रियंका गांधी वांद्रान म्हटलां.
थंडे वांगडाच धुके आणि प्रदूषणाचोय व्हड प्रमाणात दिल्लीचेर परिणाम जावपाक लागला. 2023 वर्साच्या निमण्या दिसा उत्तर भारतांतल्या 7 राज्यांनी कडकडीत थंडी पडल्या. नव्या वर्साची सुरवात खर थंडसाणेन जालेली आसा. दाट धुके पडिल्ल्यान जायत्या वाठारांनी रेल्वे, हवाई अड्डे आणि रस्त्यावयल्या येरादारीचेर परिणाम जाल्लो दिश्टी पडला. फुडल्या 2 दिसांनी खर थंडी आणि दाट धुके पडूं येता अशें हवामान खात्यान सांगलां. हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण धुके आणि थंड हवामान पळोवन पंजाब सरकारान खाजगी शाळा सयत सगळ्या शाळांचो वेळ जो आसा तो 1 जानेवारी सावन बदलपाचो निर्णय घेतला. पंजाबात नव्या शाळांचे वेळ जो आसतलो तो सकाळी 10 ते दनपारां 3 मेरेन आसतलो. हे 24 जानेवारी मेरेन चालू उरतले अशें हवामान खात्यान तांकां कळीत केलां. फाटले कांय दिसा सावन देशभरांतल्या हवामानात सतत बदल घडत आसात. कांय वाठारांनी ढगाळ हवामान जाल्यार कांय वाठारांनी थंडी पडपाक लागल्या. तशेंच उत्तर भारतांत खर थंडी वांगडाच धुके पडिल्ले दिसपाक येयले. त्याच प्रमाण नव्या वर्साच्या पयल्याच दिसा देशांतल्या कांय राज्यांनी व्हड पावस पडपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिला. राज्यांत तशेंच देशांतलें हवामान परतून एक फावट बदलपाची शक्यताय आसा. उत्तरे कडल्यान थंड ल्हार चालूच उरतले आनी थंडी वाडपाची चिन्ह आसात, तर दक्षिणेक पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान कळयला. नव्या वर्साच्या सुरवेक एक बरी खबर आसा, ती म्हटल्यार LPG सिलिंडराचें मोल उणें केलां. तेल कंपनीन LPG सिलिंडराचे नवे दर जे आसात ते जाहीर केला. 1 जानेवारी 2024 सावन LPG सिलिंडर सवाय जाला. वेपारी सिलिंडराच्या दरात व्हडलोसो बदल जावंक ना, जाल्यार देशांतल्या LPG सिलिंडराच्या दरात बदल जावंक ना. बावीस जानेवारी 2024 दिसा राम भक्तांनी अयोध्येत येवचे न्हय अशें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केलां. जांकां आमंत्रण आसा तांणीच अयोध्येत येवचे. तशेंच 22 जानेवारीक घराघरांनी श्रीराम ज्योती पेटोवन दिवाळी मनोवची अशें प्रधानमंत्र्यान सगळ्या देशवासियांक आवाहन केलां. आल्दोना MRF शेडीचे बांदकाम आडयल्या उपरांत थळाव्या सरपंचान लोकांच्या घरांचेर नोटीशी काडपाचें आव्हान दिलें. सरपंचाच्या आव्हानाक जाप दीत आल्दोनच्या थळाव्यांनी एकठांय येवन फाटीं ना सरपाची शिटकावणी सरपंचाक दिली. तशेंच ह्या MRF शेडीचें बांदकाम थांबोवपाचे निर्देश दिल्या उपरांत 2 जानेवारीक हाचेर सुनावणी जावपाची आसा. मात लोकांनी ह्या सरपंचाच्या आव्हानाक सामोरे वचोन तांची चॅलेंज जी आसा ती एक्सेप्ट केला आनी फाटीं न सरपाची शिटकावणी तांणी उरफाटी सरपंचाक दिल्या. राम तळेश्वर ह्या वाठारांत ही MRF शेड येवपाची आशिल्ली. तांचें म्हणणें आसा की दुसऱ्या खंयच्याय सुवातेर तुमी ही शेड व्हरूं शकता, पूण राम तळेश्वर आमच्या देवाच्या जाग्याचेर ही शेड हाडूं नाका.
मोबायल फारोपी चोरांच्या 3 टोळयांक उत्तर गोंय पुलिशेन अटक केल्या. हातूंत 37 चोरांचो आस्पाव आसा. तांचे कडल्यान सुमार एकूण 25 लाखां परस चड मोल आसपी मोबायल चोरिल्ले. 60 मोबायल जप्त केल्यात. पश्चिम बंगाल, मुंब्रा, महाराष्ट्र तशेंच राजस्थान, दिल्लींतले हे चोर अशें कळटा अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सनान दिल्या. तमनार वीज प्रकल्पाच्यो हाय व्होल्टेज लायन ओडटाना कुळागरांतल्या माडांची सांगी नासतना कत्ल केल्या म्हणून नाणूज उसगांवचे शेतकारांचो आरोप आसा. ज्या माडांची कत्ल केल्या, जे माड कापून उडयल्यात आनी फुडाराक माडयो मारपाचे आसात तांची लुकसाण भरपाय दिवची अशें म्हणून नाणूज कुळागर शेतकऱ्यांनी ही मागणी केल्या. मडगांव पालिकेचो अजब कारभार. पालिकेनूच थारायल्ले असुरक्षीत इमारतींत एक शोरूम चलोवपाक पालिकेची मान्यताय. आतां अजापाची गजाल म्हटल्यार जी एक बिल्डींग पालिकेन धोकादायक म्हणून थारायल्ली तातूंतूच शोरूम चलोवपा खातीर पालिकेन परवानो दिला. हे कसल्यांनी काय म्हणून आदलो नगराध्यक्ष आनी काँग्रेस फुडारी सावियो पुतिनोचो प्रश्न आसा. पालिकेन कितें अनर्थ घडच्या पयलीं वाट पळोवची न्हय, धोकादायक इमारत बेगोबेग उडोवची म्हणून दिनेश काकोडकराची मागणी आसा. मोरजी दर्यादेगेर आवाज प्रदुशणाचो त्रास हे सगळे सोशीत एका ऑलिव्ह रिडली कासवान मोरजे दर्यादेगेचेर आपलें आगमन केलें. ह्या ऑलिव्ह रिडली कासवान 98 तांतयां घातली. रान खात्यान ताका सुरक्षा दिल्या. मोरजे आनी मांद्रे दर्यादेग वाठार संवेदनशील वाठार म्हणून जाहीर केला. दर वर्सा नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत ऑलिव्ह रिडली कासवाचें आगमन ह्या दर्यादेगेर जाता. मात कांय कारणास्तव अंदू ह्या कासवांक हांगासर येवपाक कळाव जालो. सोमारा उस्कय गांवांत बॉम्ब जेजसाचें फेस्त व्हडा उमेदीन मनयलें. ह्या फेस्ताचें खाशेलपण म्हळ्यार उस्कय आनी नाचनोळे गांवाचे लोक एकठांय येवन एकवटान हें फेस्त मनयतात.